प्रितीच्या भावणेन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातुआची 13वी चीट 47-53 आनी आमी आयज ह्या 51 वोडीर आमी नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा तो आपल्या शिसांक उलयता, तांकां वोपार घालता आनी ते ओपार दिल्या उपरांत सांगल्या उपरांत तांकां ती ओपाराची सजमणी दिता आनी सजमणी दिवन तेन्ना तो विचारता तांकां, हें सगलें सजमल्यात तुमी? हें विचारता तांकां. भाव भयणीनो, हें उतर जें आमी म्हणटात सजमतां, ह्यो सजमतां म्हणजे हाचो अर्थ कितें? जेन्ना आमी समजा आमचे कडेन कोणें मोबायल फोन दिलो, हो मोबायल फोन को वापरूंक जाय, ताका फोन कॉल करूंक जाय, वॉट्सॅप करूंक जाय, फेसबूक करूंक जाय, और समजा त्या मोबायल फोनान जे दुसरे घडणी आहात, दुसरे डिझायन आहा, दुसरें काम करूंक जाता, ताची सजमणी मेळल्या उपरांत आमच्यान तो फोन वापरूंक जाता. म्हणजे आमकां सजमणी ना जाल्यार आमी तो फोन काडटले, आमच्या काबडान दवरतले, आमच्या भितर आलमारीन घालतले, ओ मेजाचेर खूब आमचो न्यूजपेपर आहा जाल्यार ताजे वयल्यान ताजी सगलो पेज दवरतले. आनी जेन्ना आमकां सजमणी मेळना देवाच्या उतराची, तेन्ना आमी कितें करता, तें आमी वापरना. समजा आमकां फोनाची कसो यूज करूंक जाय, कसो वापरूंक जाय, ताजी फोनाची सजमणी मेळता तेन्नाच की आमच्यान हो फोन वापरूंक जाता, ताजो फायदो आमकां मेळता त्या फोनाचो. तेच भाशेन जेन्ना आमकां देवाचें उतर सजमता, त्या देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, ताजो अर्थ कितें म्हणजे हें देवाचें उतर जें हांव जाणो तें जेन्ना हांव वापरतां तेन्ना तें उतर म्हाका मोलादीक जाता, म्हाका ताजो फायदा मेळटा. आनी जेन्ना हांव देवाचें उतर सजमतां तेन्ना म्हाका जेजू कोण तो, ताजो मोग कितलो म्हाका, ताणें कितलें म्हाका भोगलां खुर्सार, जें ताणें सांगलां आपल्या उतरांनी तें म्हाका सजमता, तेन्ना हांव म्हजें आख्खें जिवीत म्हजें पाडूंक पावतां. जेन्ना आमकां सजमणी मेळना, आमी फकत देवाचें उतर एक कानान आयकता आनी दुसऱ्या कानान सोडटा. ओर आमी जेन्ना आयकता तें देवाचें उतर, आमकां सजमणी मेळना जाल्यार तें देंवचार येता, तें उतर आमच्या मनांतल्या आमच्या काळजान तें घेवन वेता आनी आमकां केन्नाच ताजो वालोर मेळना. आमी फकत कितें करता, आमी फकत आमचे थोडे मागणे करता, मिसाक वेता, तेच करता, पूण आमकां केन्नाच आमच्या मागण्याचो फळ केन्नाच आमकां जिवितान मेळना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ओपारांनी आपल्या शिसांक उलयतालो तेन्ना तो तांकां सजमणी दिवन तांकां ती ओपार सांगतालो. म्हणजे जेन्ना तांकां सजमणी मेळली तेन्नाच ते देवाचें उतर सजमून आतां तें देवाचें उतर पाळूंक पावताले. आनी भाव भयणीनो, आतां आमचे कडेन जेजू ना, जेजू ह्या संवसारांत चलना, पूण ताणें आमकां वेच्या पयलीं आमकां सांगलेलें की तो पवित्र आत्म्याक धाडटलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच भावार्थी, पवित्र आत्मो आमच्या भितर आपलें घर केलां, म्हणजे आमचे भितर पवित्र आत्मो रावला, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी विसरता, आमी फकत सजमना की इगोर्जेन वयतकूच आमकां तें मंदीर आहा म्हणून. आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. सांत पावलो म्हणटा की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. मंदीर म्हणजे कितें? मंदिरान देव आसा. आमचे भितर जेन्ना आमी देवाचें उतर आमकां जेजूचेर भावार्थात, जेजूचें उतर आमी पाळटा, ताजेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की पवित्र आत्मा आमचे भितर रावता. आनी तो पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक सोदता, आमकां सजमणी दिवंक सोदता, पूण आमी आयकता, आमी ती सजमणी घेता, ते देवाच्या उतराची सजमणी घेवन आमी आमचें जिवीत पाळटा. आमी फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा, ओर आमकां केन्नाच ती सजमणी मेळना. आयज एके खेरीत भाशेन पवित्र आत्मा आमी खरेंच भावार्थ दवरता की पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमी भावार्थी जेजूचे, हें देवाचें उतर घेवया, पवित्र आत्म्या कडेन विचारुया, आमकां ह्या उतराची सजमणी दी, आनी ती सजमणी घेवन हें देवाचें उतर आमी पाडुया. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां हो मोबायल फोन जो सांगतलो हांव, जेन्ना आमी तो मोबायल फोन वापरूंक आमकां कळटा, आमकां सजमणी मेळटा, तेन्ना आमी तो फोन जो मेजाचेर आहा, आलमारीन आहा, तो भायर काडटा आनी दीस रात तो फोन आमी यूज करता. थोडो लोक आमी जितना सजमणी मेळटा त्या फोनाची, आमी रातभर आमी त्या फोना बरोबर घेवन आमी न्हिदता.
तशेंच आमी जेन्ना आमकां ह्या देवाची उतराची सजमणी मेवता जशें जेजून आयज शिसांक म्हणलें तुमी सजमल्यात जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेवता आमी दीस रात तें देवाचें उतर घेवन आमी तें देवाचें उतर पाळूंक पावतले आमी न्हिदतल्यांक उठतल्यांक आमी आख्खो दीस भर तें देवाचें उतर घेवन तें वापरून पवित्र आत्म्या उदेशी तें आमी पाळूंक पावतले आयज खेरीत भाशेन हांव तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी खरेंच सजमतां की तुमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्यात आनी खरेंच भावार्थान तुमचें जिवीत सारतात तुमकां सगल्यांक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो सगल्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा